पेडण्या कोयर प्रकल्पाचें काम अर्द्यार उडोवन सुमार 8000 चौखण मीटर सुवातीर नगराध्यक्षान इंधन प्रकल्पाचें काम बेकायदेशीर सुरू केलां म्हूण कांय नगरसेवक चळावल्यात। नगरसेवकांक प्रकल्पा विशीं कांयच सांगिल्लें ना। आमदार राजेंद्र आर्लेकाराकूय प्रकल्पाची कल्पना दिनासतना काम चल्लां। सरकारी जमीन काडून आपल्याक जाय त्या कंपनीक दिता म्हूण नगरसेवक नगराध्यक्षाचेर चळावल्यात। नगराध्यक्ष म्हणटा ऑगस्टांत मंत्रिमंडळान निर्णय घेतला। नगरसेवकांक विचारपाची गरज ना। पेडण्या पठारावेली ही कोयरा प्रकल्पाची सुवात। कोयराचे प्रकल्पाचेर कोट्यांनी कड्डिल्यात, मात प्रकल्प बंदूच आसा। प्रकल्प तडीक लावपाचो सोडून बेकायदेशीरपणान बेंगलोरच्या कंपनीक ते जाग्यार इंधन प्रकल्प घालपाक दिला म्हूण नगरसेवक नगराध्यक्षाचेर चळवले। काउन्सिल टेबलाक ते पास जावंक जाय, काउन्सिलांक सगळ्यांक कळोंक जाय बाबा हो प्रोजेक्ट कितें, खंयची कंपनी ही प्रोजेक्ट कितें करतली, तेचे पासून कितें आनी हेचे पासून कितें आमकां रेव्हेन्यू मेळटलो हो आमकां सगळे 10 काउन्सिलाक कळोंक जाय। हो प्रोजेक्ट ह्याच कंपनीचो आमकां आयकूंक येयल्या प्रमाणे खंय तरी चेन्नई चालू आहा, तर हो सीपी आपण एकटोच चेन्नई वचून येयला आनी मिता बगला, मिता सगळा जाणाय। त्या टायमारूय सभापती सांगला तूं एकटो कित्याक गेलो, तूं बाकीच्या काउन्सिलरांक कित्याक विश्वासान घेवन गेलो ना, तांकांय कित्याक दाखयलें ना तो मी पावले थंय म्हणून थंय गेलोय। काल आमकां ह्या गोष्टीचेर परत तो गौरव पोकळे कोण अपॉइंट केला, ताकाय तो म्हणटा ना तुमकां आपूण 10 जाणांक जाय जाल्यार व्हरता। हो आतां आमकां व्हरपी कोण चेन्नई, कोण खर्च हो खर्च आपल्या पॉकेटांतलो कित्याक करता। नगरसेवका सयत सभापती आनी पेडण्याच्या आमदाराकय कांयच कल्पना ना। नगरसेवक 10 आसत, अदीक नॉमिनेट आमदार आसा, तो भितर नॉमिनेट काउन्सिलर आसा, तेका वगळून हो जो कारभार चल्ला हो हुकुमशाही कसो चल्ला। नगरसेवकांनी हाचेर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याकय विचारले। तो म्हणटा ताणें काम बंद करपाक लावन नोटीस काडल्या। डॉक्युमेंट घेऊन या, म्हणजे तुमचे असा डॉक्युमेंट तुमच्या टेबलाक येऊन जाय। टेबलाक येवच्या आधी तुम्ही ताका एंट्री दिली? हांवें दिवना तेंकां। तुमची कापोनी हांवें नोटीस काडल्या तेंकां। प्रुडंटान नगराध्यक्ष वासुदेव देशप्रभूक विचारले। तो म्हणटा ऑगस्टान सरकाराचे मंत्रिमंडळान निर्णय घेतला। त्यांच्या विश्वासान घेवचो प्रश्नच उद्भवना ना। प्रश्न असो आसा कॅबिनेट डिसिजन झालेले आसा की पास करपाचे म्हणून सभापतीक खबर आसा सगळे। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। पश्चिम घाटाचेर अभ्यास करून ताचो रिपोर्ट दिवंक गोंय सरकारान आनीक वेळ मागला। हो अभ्यास करतना सुवातेचें इन्स्पेक्शन करचें पडटलें। ताका लागून रिपोर्ट तयार करूंक मे 2015 मेरेन प्रास दिवचो म्हूण केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक सांगलां, अशें पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान प्रुडंटाक सांगलें। दुसरे वटेन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा पर्यावरणाच्या नांवान भौशीक प्रकल्पांक विरोध जावंक जायना। The ground verification has to be done, okay, to assure that whatever we are doing, whatever areas are going to be included in the buffer zone, they are right. Like for example, there was the entire village of Poingini was included in the buffer zone. Now we cannot afford to have such errors happening. So we have requested for time simply because it is a must. It is not easy to finish such a task within a short period of time. So we have asked time up to 31st of May. पर्यावरणाच्या नांवान लोकांनी प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही, त्या निमतान 4 चौगांक काम धंदो मेळटा म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार पणजे NGO आनी मिडियाचे कार्यशाळेन उलयलो। खंयचो तरी प्रोजेक्ट येता आणि त्यामुळे ह्या भूमीचे जे कायदे आसात पर्यावरण संदर्भातले तांचेर बोट दवरून डोळे झाकून त्या प्रोजेक्टाक विरोध करप हे अयोग्य आसा। एखाद्या पठाराचेर खंय तरी कसलोय प्रोजेक्ट येता, ताचो विमानतळ आसात, खंयचो हॉटेल प्रोजेक्ट आसात जो रोजगार येणाऱ्या गांवांत दितलो आणि पठाराचेर तो प्रोजेक्ट आयल्यामुळे ज्या पठाराचेर गवता शिवाय कांय तयार जायना थंय तो प्रोजेक्ट देखील मोदी ग्रीनरी तयार जातली जाल्यार मागीर असो प्रोजेक्ट जो जॉब एव्हेन्यूज तयार करतलो, सच प्रोजेक्ट नीड्स sympathetic view. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।